हॅलो गायज, गुड आफ्टरनून. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली. माझे नाव अंकिता आणि वेलकम करता तुमकां सगळ्यांक माझ्या चॅनलाचेर, जिचें नाव आसा गोवन क्रिएशन 2.0. टायम जाल्लो आसा रातची 11 आणि जस्ट हांवें व्लॉग स्टार्ट केला की हांव रेडी जाला इन द सेन्स जस्ट न्हाला बीन. स्टॉलार गेल्ली आयज थर्सडे आसा. स्टॉलार गेल्ली, स्टॉलार वयल्यान येवन बेगीन न्हाल्या आनी रेडी जाल्या. ही साडी तीच न्हेसल्या जी हळदी कुकुमाक न्हेसलेली ती म्हाका ब्राह्मण टेम्पलान गावलेली एज अ गिफ्ट फॉर सखी सहेली. सो रेडी जाला कित्याक शिवोलेन भवानी आसा. भवानी म्हणजे सगळ्यांक खबर आसा, जेंकां खबर ना ती म्हाजो व्लॉग पळयतली आनी तांकां कळटलें. सो जे मेरेच्यान म्हाका कळ्ळें की अशें भवानी अशें आसता बी म्हणून एवरी इयर हांव वयता भवानी एटेंड करपाक. आनी दीस इयर म्हाका खूब स्पेशल आसा कित्याक फर्स्ट टायम बाय पळयतलें. भवानी म्हणजे कितें ती हांवें तर लगीन जावन आफ्टर 2-3 इयर्स पळयलें, पण बायक असो चान्स गावला की जावं जल्माक येवन 2-3 वर्सांनी रोखडेंच तें भवानी पळयता. खूब स्पेशल आसता. भार बीन येता, भाराचेर ते भवानी आसता पळय ती जाता. सो ती तुमकां तुमच्या वांगडा जितले क्लिप्स शेअर काडटले ते तुमच्या वांगडा शेअर करता. चला आतां भवानीक या. म्हाजी नेबर्स बीन आसा, माय आसा म्हाजी, आनी म्हाका गौतम ड्रॉप करतलो बाय खातीर आनी मागीर पिकअप करपाक वयतलो. चला आतां डायरेक्ट देवळान मेळुया. बाय, स्टे ट्यून. तो एंट्री करपाक रावला तो सांगता तुका मागीर.
Hare